योकार हा समरिता खणगावकर, सूर्यप्रकाशचे हेडलाईन्स। मडगाव नगरपालिकेन वाडयलो व्यवसायिकी कर, व्यवसायिकांक बसतलो मार, पालिकेच्या धोरणा आड काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे खर आंदोलन। परत अधिवेशन घेयात आणि गोंयकार कोण ते स्पष्ट करात, बेकायदेशीर बांदकामा विरोधात कोर्टाच्या आदेशा उपरांत मागले आरजीपीन। कोमुनिदाद जमनी बिगर गोंयकारांच्या घशात घालपाचो सरकाराचो डाव, मनोज परबाचो सणसणीत आरोप। नोकरेच्या नावान ऑनलाईन फटवणूक करपाक लावपी टोळयेच्या वांगड्यांक धरलो, त्या निमतान गोंयांत पातळिल्ल्या सायबर गुन्यांवाचेर पडलो उजवाड। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। एका आंतरराष्ट्रीय टोळयेच्या 3 वांगड्यांक, तातूंतलो एक चीनी वंशाचो कझाकिस्तान नागरीक, भारतांक बनावट नोकरेच्यो ऑफर दिवन फुसलावन सायबर फसवणूक करपाक लायिल्ल्यान अटक केला। गोंयांतूच न्हय तर जायत्या देशांनी पातळिल्ल्या ऑनलायन गुन्यांवाचे काळे जाळे या प्रकरणांतल्यान उक्ताडार आयला। या टोळयेच्या पिडेस्तांक थायलंडात चड पगाराची नोकरी दिवपाचे उतर दिवन फटोवन फक्त आग्नेय आशियांतल्या सायबर घोटाळो केंद्रांनी तस्करी केली। थंय एकदां तांकां बनावट वेपार येवजण्यो आनी मोवांच्या सापळ्यांतल्यान अमेरिकेंतल्यान बिनधास्त पिडेस्तांक घोटाळो करचो पडलो। आयकात। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले भारत सरकार के प्रयासों से 549 इंडियन सिटीजन्स को थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया। उसमें से एक सिटीजन गोवा का था। वो जब गोवा पहुंचा उसके बाद हम लोगों ने उससे बातचीत की और उसके आधार पर गोवा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से चलाई गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले हम लोगों ने बेंगलुरु से एक अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए और उसमें से एक बॉम्बे में लोकेट हुआ और वहाँ पे फिर वहाँ से हम लोगों ने उसको अप्रीहेंड किया। और इसमें मैं साइबर क्राइम पुलिस यूनिट की ये तारीफ करना चाहूँगा कि काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने एक फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई किया जो कजाकिस्तान का रहने वाला है और चाइनीज ऑरिजिन का है, और उसकी एलओसी भी तत्काल खुलवाई। और उसकी वजह से ये हुआ कि हमने जिस दिन एलओसी खुलवाई उसी दिन शाम में वो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। अगर वो एलओसी उस दिन नहीं खुलती तो शायद वो एस्केप करके चला जाता देश के बाहर, और बाद में उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए ट्रैक करना और उसको वापस लाना मुश्किल कार्य है। तो ये इसमें है, और इसमें अभी तक जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, डिटेल्स में एसपी साइबर क्राइम से रिक्वेस्ट करूँगा, बाद में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे जो चीज़ निकल के आई है कि एक एजेंसी है बॉम्बे में जो इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडियंस को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो इलीगल तरीके से इस काम को कर रही थी, जिसमें जॉब का झांसा देकर उनको कि आप बाहर अगर जाएंगे तो आपको 60-70 हज़ार रुपये पर महीने की जॉब मिलेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव और बाकी तमाम तरह के ऐसे जॉब का वादा किया जाता था। और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे और फिर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, और वहाँ से साइबर फ्रॉड के तमाम किस्म के जो है धंधे वहाँ से चलते थे। अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने निकल के आई है वो उसमें ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए वो मॉडल्स या महिलाओं को जो है तैयार भरपूर करना चाह रहे थे, जिसमें हनी ट्रैपिंग का भी उनकी प्लान थी कि उस तरीके से हम आपको मालूम है कि साइबर फ्रॉड में हनी ट्रैपिंग भी अक्सर ये किया जाता है एक्सटॉर्शन के तौर पे, और उस तरह का भी एक इसमें एंगल निकल के सामने आ रहा है। और एक और चीज़ जो सामने अभी तक आई है जिसके ऊपर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इनकी प्लानिंग थी कि हिंदुस्तान, नेपाल और बाकी भी कुछ कंट्री जिन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे इस तरह के साइबर फ्रॉड के कॉल सेंटर्स ये इस्टॅब्लिश करना चाहिए। हे टोळयेन एक विस्तृत सेटअप चलयलो। घोटाळ्याचे पैसे लॉन्ड्रिंग करपा खातीर भारतीय बँक खातीं आनी सिम कार्डां भाड्यान दिलीं। तांची निमाणी मोख कितें? आशिया खंडांत सायबर घोटाळो केंद्रां उबारप, पुलीस कारवाई चालू आसा। अधिकाऱ्यांनी नेटवर्कातल्या अनेक वावुरप्यांचो सोद घेतलो। ये नेटवर्क अपने आप में
आपको जैसे कई बार हमने बताया कि बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स, दीज आर द मेन थिंग्स फॉर साइबर फ्रॉड्स। तो इन्होंने बैंक अकाउंट रेंट का भी ये लोग काम करते हैं। इनके टेलीग्राम पे हमने मैसेजेस देखे, तो वो मैसेजेस में इन्होंने लोगों को बोला है कि हमको बैंक अकाउंट रेंट पे चाहिए, इस तरीके के बैंक अकाउंट्स, इस बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट्स। उसके अलावा सिम कार्ड भी ये लोग रेंट पे मांगते हैं। तो होता क्या है, ये बैंक अकाउंट और सिम कार्ड को ये लोग बाहर बेचते हैं और वहाँ पे ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, और साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो उनके थ्रू फनल किया जाता है। क्योंकि आपको बैंक का ट्रांजेक्शन करना है तो ओटीपी लगता है, तो सिम कार्ड भी चाहिए, तो उसके ओटीपी और ये बैंक अकाउंट के साथ मिलके ये पूरा साइबर फ्रॉड एंड टू एंड करते हैं। तो ये बैंक अकाउंट और सिम कार्ड तो एक बात होगी, दूसरा फिर रिक्रूटमेंट, पूरा साइबर कॉल सेंटर का सेटअप, ये सारी चीजें ये पूरा गैंग करता है। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, सुभाशीष गोवेकर आणि ओमकार देशप्रभू. मडगाव गट काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाच्या वांगड्यांनी मडगावच्या पालिकेच्या धोरणाविरोधात धरणे आंदोलन घडून हाडले. पालिकेन कर वाडयिल्ल्यान व्यावसायिकांक बरोच फटको बसला. पालिका फकत कायदेशीर आशिल्ल्यांच्याच फाटल्यान लागल्या असो आरोप करीत वाडयिल्लो कर देंवोवपाची मागणी व्यवसायी आणि हेर फुडाऱ्यांनी केली. पळयात. मारपाकूच जाय न्हू, आमी कायद्यान फारीक करताय आनी म्युनिसिपालिटी जे पळय कोण कायद्यान फारीक करता तेंच्या फाटल्यान चड लागताय. इलिगॅलिटीज ही शॉपां पळय लोकांक लायसन्स न्हय. आगेच्यान पळय जाल्यार आमगेलो कावन्सिलर प्लस चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर ते खबर आसा की आखे भितर कितली जाणां कडेन लायसन्स ना ती, आनी शॉप जाल्यार कितली वर्स जाली तेम लायसन्स काडना. आतां आमी कायद्यान चलयता, आमी कायद्यान फारीक, आमकां लायसन्स आसा सगळे, पूण आमचे वयल्यान तेंगेले कवर करपाचें. तुमचे कडेन डेटा आहा बाबा कितली जाणां गेले इलिगल शॉपां अजून पर्यंत लायसन्स काडला. आनी आयज चोवपाक गेल्यार आयकपा येता की चेअरपर्सन वयर ना खंय, तेणें आसपा जालें. आनी चेअरपर्सन पयर एक स्टेटमेंट केला की मडगांव MLA आमगेलो MLA आहा तो इज नॉट इनवॉल्ड हें वाडोवपाक. सो हांव ताका सांगपाक सोदता, तो जर इनवॉल्ड ना जाल्यार आयज मडगांव MLA आसपा जाय आसलो आमचे बरोबर. जाल्यार MLA इनवॉल्ड ना जाल्यार तुका खुर्चेचेर थिंगा 2 दिसां भितर ऑर्डिनन्स हाडून तुज्या खुर्चेचेर MLAन बसयला कायदो चेंज करून. तुका डिबीट केल्लो आमगेले हेणें घनश्याम शिरोडकर, तुका थिंगा तूं MLA ना म्हणटा, MLA नासो तूं खुर्चेर केस बसला थिंगा. आनी इतली वाडोवप म्हणल्यार कितें बाबा, लोकांक बिझनेस जाता हो चोवप ना. काडप वाडप पयलीं तुमी जे पळय कोण ड्यूज दिवपाय, कितले जाण ड्यूज दिवपाय तेंगे रिकवर कराय. फक्त गरीब पण दीत तेज्या फाटी लागना काय. आतां चेअरपर्सनाक कितली 2 वर्सां तो थिंगा बसोना, कितें केलें तेणें? करप्शन. पयलीं थिंगा 50,000 ना जाले, मागीर येयले जॉब स्कॅम जाले, मागीर येयला कोण 17-18 लाखाचे अजून रिकवर केला. मागीर तोच मनीस 18 लाख काड, तोच मनीस मागीर सॅलरी सर्टिफिकेट फेक लावून तो लोन काडपाक. आज पासून ते 18 लाख आमगे टॅक्स पेयराचे पयशे कलेक्ट केले, ते फारीक तेणें रिकवर केलेय काय ना. आनी हेच तर कोण बारीक मनशान केल्ले जाल्यार ते याद काडून त्या भुरग्या मनशां भितर त्याक भितर गायलो खरो, पूण कोण इनवॉल्ड आहे ताजेर कांय कारवाय ना. लोक हिंग कामां आहाय ते इमानदारीन आपलें काम करताय. बाकी कोण आहाय ते इन्स्पेक्शना नांवान कलेक्शना भोंवताय. कोण नुस्तें हाडूंक वयता, कोण भुरगे हाडूंक वयता, टेबलाचेर कोणच नाही. पूण येतो मनीस हिंगा ताका यो वच हे नाक जाल्ले. हे म्युनिसिपालिटी बंद करून उडोवपाचें. जे आता जे टॅक्स वाडयला ते खरें खूब लोकांक, आमचे बारीक लोकांक खूब त्रास. खूब टॅक्स आमी वाडयता जाल्यार आमी फक्त 10% वाडोवपाक जाय. तो कितें म्हणटा, पयलीं जे 2-3 वर्सांचे ड्यू मदीं घेवपा आसले ते कावर करता. पूण तूं कावर करपाक आमचो जो कोण आहा ताका कावर हें करपाक वाडोवपाक कांय हक ना. फक्त तुगेले टायमाचेर 10% वाडय. जे कोण लोकांक आतां आमची बारीक लोकांक कितली शॉपांक घातल्यान कांय बिझनस ना, सो तुमी वाडोवन कितें करपाक सोदता की आमकां बारीक लोकांक आमचे बिझनस करपाक आहा ते पासून बंद करून आतां घरा वचपाक पडटलें. तें अशें जावपाक जायना. हेजेर टॅक्सा म्हणटा लिमीट दवरपाक जाय. तूं डायरेक्ट वाडोवपाक कोणाय कशें जायना. कशें आसा की म्युनिसिपालिटी आनी ह्यो ज्यो स्वराज्य संस्था आहात, ज्यो लोकल बॉडीज आहात, त्यो लोकांच्यो सर्वीस करपा आहात, लोकांक त्रासांक घालपाक न्ही. पूण हांगा हें सगळें उलटी चलता. दुसरें म्हाका आनीक सांगचें दिसता की हें 3-tier सिस्टम चलता. आमगेलें ट्रिपल सरकार, वयर BJP, हांगा BJP आनी हांगाय BJP. सो हें ट्रिपल सरकार लोकांक फक्त काबार करपाक उठला. आज सर्वसामान्य मनशाची जो लिगली वता ताजी प्रॉब्लेम असो की लिगल वता ताका सगळें लागता. लिगल वता ताका GST लागता, लिगल वता ताका वॅट लागता, लिगल वता ताका लायसन्स लागता. इल्लिगल जे करता पळय तांकां कांय लागना. तांकां भितर चिरीमेरी केली, तांगे मार्केट इन्स्पेक्टर कोणा दिले आनी तूं वेवस्थीत धंदो कर आनी मोकळो जा. ताका इन्कम टॅक्स लागना, ताका GST लागना. हाजेर म्युनिसिपालिटीन लक्ष दवरपाक जाय. आतां जशें सावय भवन सांगलें की जो रेव्हेन्यू येवपाक जाय तो रेव्हेन्यू हाडपाची पयलीं ट्राय करात. जे लिगली लोक आहात तांचेर तुमी बर्डन घालनाकात. आनी ब्लड रिलेशनाक 1,000 तुमी वाडयला किंवा 1,000 ब्लड रिलेशनाक तुमी वाडयतातच कसो.
हांव समज म्हाजे फाल्यां भुरग्याक ट्रान्सफर करता तुमी वाडयतातूच कसो. आणि आयज म्हाका दिसता MMCन हे बिल्डिंगाक पेंट मारपाक टॅक्स वाडयला अशें म्हाका दिसता, जस्ट टू पेंट दीस बिल्डींग. हे जो चेअरमॅन जो आहा हे चेअरमॅना कडेन देखून कसलेंच बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाक जायना. ही इज एक्चुअली चेअरमॅनाल काम कितें, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्युनिसिपलिटी. पूण वॉट कायंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे आर डुईंग. हेपा कारण म्हणल्यार कित्याक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान एक नोटीस पब्लीश केल्ली आहा न्यूज पेपराचेर की 1 तारीख पासून रेट्स हायक करता म्हण. आनी ही नोटीस पब्लीश केल्ली आहा ऑन वेरियस रेट्स. इट इन्क्लूड्स हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स फीज, सायन बोर्ड फीज, बर्थ सर्टिफिकेट, वेरियस थिंग्स समजला. आनी मिटिंगे जेन्ना आमी सगळ्यान पळयला विडियो पळयला, चेअरपर्सन सांगता की फक्त 20% मॅक्सिमम वाडयल म्हणटा. पूण हे ज्या लिस्टान चॅक केलें जाल्यार 20%चे एक सुद्दां कॅटेगरी ना 20% वाडयल म्हणटा. मिनिमम आहा ते 66% आनी मॅक्सिमम इवन 550% वाडोवन दाखयल्ले आहा तेणी. आतां सांगपा म्हळ्यार गोडे तेगे कॅल्क्युलेटर चलना आसतलो सारको. आमकां कोण एक कॅल्क्युलेटर तेका गिफ्ट करपा लायला, सो तो आमी घेवन येयला ते गिफ्ट करपाक कॅल्क्युलेटर, कित्याक त्या कॅल्क्युलेटराचेर गोडे सारकें जायना जाल्यार मातशें हेजेर करचें म्हणून. मागीर गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता कणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. सभापती रमेश तवडकराच्या आदेशाकडेन आडनदर करत रान खात्यान पिपळामळ खोतीगांवां बांदकामाचो वावर चालूच दवरला. थळाव्यांनी ह्या संदर्भात डेप्युटी कलेक्टराक हरकतीचे निवेदनय दिला. सभापती आनी थळाव्यांक किकोत करून रान खाते आपली दादागिरी चालूच दवरतले काय कितें गांवात चर्चा चल्ल्या. पळयात देविदास गांवकराचो फॉलोअप. काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारान आशिल्ल्या पिपळामळ ह्या जाग्याचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नंबर नाशिल्ली JCB वरून आपल्या पद्दतीन एक बांदकाम करपा खातीर हालचाली सुरू केले. ह्या वेळाचेर स्थानिक लोकांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन कसलेंच कागदपत्र ना, जर आसत जाल्यार ते दाखोवचें ह्या धर्तेचेर तांकां काम बंद करपाक सांगलें आनीक निमाणें तें काम बंद जालें. आनी ह्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती भौमानाधिक रमेश तवडकर हांगासर पावले आनी ताणें सांगलें की जो पर्यंत लोकांचो विरोध आसा तो पर्यंत हांगासर काम सुरू करचें न्ही, फॉरेस्टान तशेंच बंद रावचें. जवळ जवळ ह्या मार्च म्हयन्याचे 21 तारखेर परत सुरू केलें. सभापतीन जे तरेन काम बंद कर म्हणून सांगलें आनी तें काम बंद करिना म्हणजे सभापतीच्या उतराक मान ना काय कितें अशा तरेची पूर्णपणे संपूर्ण काणकोण तालुक्याक आतां एक प्रकारची अफवा पसरला. जाल्यार त्याच बरोबर हे जे काम आसा तें आतां इमिजिएटली बंद करचें अशे तरेचे एक मेमोरेंडम खोतीगांवच्या सुमार 25 ते 30 लोकांनी काणकोणचे कलेक्टर मधू नार्वेकर हांचे कडेन सबमीट केला. 23 फेब्रुवारी ह्या दिसा खोतीगांव वाठारान इल्लीगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तें काम करतालें. त्या दिसा आमी आवाज केल्लो आनी तेजे नंतर एक 8-10 दिसांनी आमचेर FIR लॉन्च केलो हांगा. कित्याक तुमी आवाज केलो म्हणून. आनी त्या वेळार 50-60 लोक आसलेले आनी त्या वेळार लोकल आमदार आसलो, पंचायत बडी आसले, पूण आमचे फक्त 3 जाणांचेर हांगा थंय आमकां FIR केलो. तेजे नंतर आमी बाकीचे कमिशनर आसा SC/ST कमिशनर तांकांय आमी एक मेमोरेंडम दिलें. आयज आमी परत तेमी ह्या 23 तारखेर गेले ते आनी 22 तारखेर 2 दीस काम केलां. परत इल्लीगल ते काम करपाक सुरू केलें. ताका लागून परत आयज आमी हे मेमोरेंडम तेजे खातीर आमी डेप्युटी कलेक्टर काणकोण हांगा दिल्ले आसा. थळाव्यांच्या कोतान हांगा राजकारण शिजता आनी हे राजकारण थळाव्या आमदाराक बायपास करता. घर बांदतलो वा घर रिनोवेट करतलो जाल्यार रान खातें करपाक दिना, पूण स्वता थंय बेकायदेशीरपणान काम कशें कितें करता असो खडेगाड प्रश्नय खोतीगांवचे वतीन उमेश गांवकरान विचारला. तुमकां नडके केरी किंवा बाकीचे भूतपाल ह्या वाठारांत जर बारीकशें घर जर बांदतलो किंवा घर जर एक्सटेंशन करतलें, रिनोवेट करतलें जाल्यार आमकां सगळी परमिशन जाय पडटा. उलट हांगा JCB व्हरपाक जायना तेंय सांगता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पूण तेच स्वता थंय JCB व्हरून कायदो मोडटा. म्हणून आमी हे डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिल्लें आसा. पंचायतीची बी NOC आसा बी कितें तुमी म्हायती बी कितें? पंचायत NOC नात न्ही. मेन म्हणल्यार आमी पंचायती जेन्ना ग्रामसभेक विशय मांडलो तेन्ना तेंचे कडेन कांयच ना. उलट आमी सगळ्यांनी रेजोल्युशन घेवन फॉरवर्ड केल्लें आसा.
की खंयचेय जर काम करतले जाल्यार आमी खुबशे पॉयंट दिल्लेले आमचे एक 7-8 पॉयंट आमी तांकां घालून दिल्ले आसा. हे पॉयंट घालून तुमी फॉरवर्ड करात म्हणून पंचायतीन ऑलरेडी फॉरवर्ड केल्ले आसा. दिसता हितून राजकीय हें कितें आसूं येता अशें दिसता म्हाका. मजगती 21 मार्चाक सुरू केल्ले हे काम बंद दवरपाचो आदेश सभापती आशिल्लो काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान दिल्लो. रान खात्यान आपले कडेन आदी उलोवचें अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगिल्लें. आयकुया सभापतीन 23 फेब्रुवारी दिसा कितें सांगिल्लें तें. ते बंद करता सर म्हणजे तुझे रिपोर्ट तू कन्वे कर की हांगा कोण आसा सुरेश कोण आसले ताका सांग हांव आयल्लो सरपंचाचो ग्रामसभे विशय आयला बंद करता कितें कम्युनिकेशन करपाचें म्हाजे कडेन करता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परत विधानसभा अधिवेशन घेयात. गोंयकार कोण तो सांगात. जो मेरेन गोंयकार कोण तो स्पश्ट जायना तो मेरेन गोंयकारांक न्याय मेळचो ना. आरजीपीच्या मनोज परबान मागला. पोगो बिल हाडले त्या वेळार आरजीपीक अँटी नॅशनल म्हणटाले. आता कोर्टाक अँटी नॅशनल म्हणटले काय कितें असो प्रस्नय ताणें केला. रस्त्या कुशीची बेकायदेशीर बांदकामाची दखल घेयत हायकोर्टान गोंय सरकाराक आदेश दिल्यात. ताचेर भाजपा सरकार रिएक्ट जालां आनी कारवाय करतले म्हणा. पूण कम्युनिटींतल्या जमनीचे प्लॉट दिवन गोंयच्यो जमनी हे सरकार बिगर गोंयकाराच्या घशांत घालतले. युनिव्हर्सिटीच्या नांवान जर भायल्यांक हे सरकार जमीन दिवपाक शकता जाल्यार कम्युनिटीचे जमनीत प्लॉट करून बिगर गोंयकाराक प्लॉट दिवंक शकतात. मुख्यमंत्र्याच्या कारवायेच्या स्टेटमेंटाचेर रिएक्शन दियत मनोज परबान आरोप केला. फायनल डिमांड इतलोच आसा असेंब्ली जावची गोंयकार कोण तो डिफायन जावपाक जाय. कित्याक गोंयकार कोण तो डिफायन जायना तो मेरेन गोंयकाराक जस्टीस मेळचो ना. आमचे जे डिमांड्स आसा हेतुले बाकी तुमचे एक्शन घेवपाचे जावं इलिगल वस्ती डेमोलिश करपाचे जावं गोंयकारांक राखपाचे जावं नाल्यार गोंयकारांची कोणाची घरां डेमोलिश जातली तांकां रिहेबिलिटेट करपाचे हावजिंग बोर्डा अंडर नाल्यार रिहेबिलिटेशन स्किमा अंडर तेणी सरकारान करपाक जाय. कित्याक जर सरकार मोती डोंगर वाचोवपाक शकता मोती डोंगराक लागून रिहेबिलिटेशन स्कीम करपाक शकता जाल्यार गोंयकारांक लागूनय हो सरकार करपाक शकता. जर पारूल युनिव्हर्सिटीक ना जाल्यार वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीक जर लाखांनी जमीन हो सरकार कोमदादाची दिवपाक शकता जाल्यार हो सरकार गोंयकारांक लागूनय कोमदादाच्या जाग्याचेर प्लॉटिंग करून तांकां प्लॉट दिवपाक शकता. इलिगल कन्स्ट्रक्शन रिपोर्ट करपाक जाय. आतां जे गोंयकार ह्या फुडें घर बांदपाक सोदतले आयकां सारकें तुमची जर जमीन आसा तुमच्या जमनीनूच जर तुम्ही घर बांदपाक सोदतले ना जर कोमदाद जागो आनी खंय तुम्ही आडयल्या प्लॉट ते प्लॉटान जर बांदपाक सोदतले या फुडें तुमकां कसले घर बांदपाक मेळचें ना. तुमचे एन्सेस्टर घर आसा तेच्या सायडीक रूम काडून तुम्ही दुसरो भाव रावपाक जर सोदतलो ते जावपाक शकचें ना. कित्याक कोर्टाची ऑर्डर आसा. पंच पडटलो फोंडान सरपंच पडटलो फोंडान सेक्रेटरी पडटलो बीडीओ पडटलो तलाटी पडटलो सगळे फोंडान पडटले. सो तुम्ही जर चिंतता म्हाज्या घरा सायडीक आनी जागो आसा पोरसू आसा ते पोरसू उडोवन आपूण घर बांदतलो म्हणून बारीकशें विचार करपाचो सोडून दिया. ह्या सरकारान तुमकां ह्या रितीन फोंडान घातलेल्या जर ह्या सरकारान हे कायदे पाळले आयज इतले मायग्रंट इन्फ्लक्स जावचे नासले इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावचे नासले आनी चीफ जस्टीस गोंयांत येवन तेका इलिगल कन्स्ट्रक्शन दिवचे नासले आनी ही ऑर्डर येवची नासली. हे कित्याक जाला बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स जे पर्रीकरान 2013 सांगलेले. जर तुमच्या कडेन हो कायदो जायना जाल्यार जे गोंयकारांची घरां मोडटली हेतून जर सरकार कायदो करिना आनी जर घरां मोडटा जाल्यार जे जे गोंयकारांची घरां मोडटली जो तुमची हावजिंग पॉलिसी आसा नाल्यार रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आसा तेच्या अंडर गोंयकाराक तुम्ही घर ना जाल्यार धाकटो प्लॉट दिवपाचो. आमचो सिंपल डिमांड आसा. आमच्या गोंयकारान आमच्याच गोंयान आपल्याच गांवांत कोमदाद लँडाचेर जर इल्लीगल घर बांदला जाल्यार तेका साल्वार करपाचें काम ह्या सरकाराचें आसा. कित्याक इल्लीगल जे कोमदाद लँड आसा आमच्या जाणट्यांनी आमच्या फुडल्या पिळयेक लागून दवरले आनी आमच्या फुडल्या पिळयेनूच थंय घरां बांदल्या. ती साल्वार जावपाक जाय आनी तेका लागून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो डिफायन जावपाक जाय. कळंगूट सांताक्रूज थिवी अशा साबार सुवातींचेर बेकायदेशीर बांदकामाच्यो फायली दाखयत भाजपाच्याच मंत्री आमदारांनी वोट बँको तयार केल्यात. आता बिगर गोंयकारांक सरकार प्लॉट करून दितले असो सणसणीत आरोप ताणें केलो. चिमला गव्हर्नमेंट लँड 50,000 स्क्वेअर मीटर 50,000 ही पळय ही फायल गव्हर्नमेंट A to Z दाखयला. हाऊस नंबर कशे दिला एक घर इल्लीगल घर दुसऱ्याच्या नावार कशे ट्रान्सफर जाला सगळे आसा हितून. गव्हर्नमेंट लँड 50,000 स्क्वेअर मीटर इल्लीगल बस्ती विथ वोटिंग कार्ड्स
50,000 स्क्वेअर मीटर आम्ही कंप्लेनी घातला. आज कोर्टाक सांगचे पडले तुमकां. आम्ही सांगता तेन्ना आम्ही भुरगे आम्ही एंटी नॅशनल आसले. आता कोर्टाक म्हणा मरे एंटी नॅशनल. आता आपाचो प्रेसिडेंट उलयता पळय हे सगळे राखता पळय ते काय सांगता म्हण आता कोर्टाक एंटी नॅशनल कापासता तुजी म्हण आमकांय पळोवपाक जाय. हे राखून राखून तुम्ही इलेक्शनां करपाक सोदता. 50,000 गव्हर्नमेंटाची 50,000 स्क्वेअर मीटर जमीन तुम्ही गोंयकारा कडेन 100 स्क्वेअर मीटर जागो घेवपाक ताकद ना. नाचयता तुम्ही आमच्या बायलांक ते फुगड्या. ही पळय ही एक फायल फुल 100%. ही कोलवाळची फायल इल्लीगल मुशीर बस्ती 780 मतां आसा काय कितली भितरली 580 मतां एका पडल्या निळकंठाक बीजेपीक पडल्या. सगळी इल्लीगल सगळे इल्लीगल. स्क्रॅप यार्ड आसा थंय 60 स्क्रॅप यार्ड आसा. ते स्क्रॅप यार्डांचे डेमोलिशन ऑर्डर हाडला आमी. ते राखपी कोण निळकंठ हलमकर बीजेपीचो मिनिस्टर. ही पळय कोलवाळची फायल बाबाची उसगांव विश्वेंद्र राण्याची उसगांवची फायल इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन मायग्रंटाची. ही म्हापसाची स्क्रॅप यार्ड. हे पळय हे सगळे डॉक्युमेंट हे सगळे आम्ही केला. हे केला डॉक्युमेंट हे न्हू हे पळय अनपट न्हू आमी हांगा बसोंक ना. 5वी फेल बसोंक ना तुमच्या भशेन. हे पळय म्हापसाची स्क्रॅप यार्ड दुसरी केस चल्ला ट्रायब्युनलान. म्हापसाचे दुसरे स्क्रॅप यार्ड 2 स्क्रॅप यार्डांचेर घातलेले आमी. हे पळय इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन हे कांदोळेचे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन कांदोळेचे जे भायले तुमकां सांगतालो पळय मायग्रंटांनी जमीन चोरला पळय ही पळय इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन. फेक शेल्डिना मारले फेक शेल्डिना मेल जाल्या मनशांची. आनी मायकलान बरें काम केलें म्हणून सीएम सांगता मरे. गोवा 365 खातीर विन्संट रुजारियो आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत अखिल भारतीय स्क्वॉश मास्टर्स 2025चे व्हडा उमेदीन उक्तावण जाले. ह्या निमतान खेळा मंत्री गोविंद गावडेन भारताच्या ऑलिंपिक म्हत्वाकांक्षाचेर उजवाड घातलो. शुक्रारा चिखलेच्या SSG स्क्वॉश कोर्टांत प्रतिष्ठीत ऑल इंडिया स्क्वॉश मास्टर्स 2025 सर्तीचें उक्तावण जालें. तातूंत खेळगडे आनी खेळामोगी हाजीर आशिल्ले. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन हे कार्यावळीत उलयतना 2036 वर्साचे ऑलिंपिक आयोजीत करपा खातीर भारताची तयारी कशी चल्ल्या तें सांगलें. हे सर्तींत देशभरांतल्या पयल्या क्रमांकाच्या स्क्वॉश खेळगड्याक एकठांय हाडटले. स्क्वॉशाची लोकप्रियता वाडोवपाक आनी तरणाट्या खेळगड्यांक प्रेरणा दिवप हो ह्या सर्तीचो मुखेल हेत. खेळा मंत्र्यान सांगलें. Opportunity knocks only once in your life, but you have to grab it. आणि ही ग्रॅब बरेचशे पावटी आमची केली. उदाहरण जर दितले जाल्यार बाय आकांक्षा सालुंके हाणें कन्झिक्युटीव आमच्या गोंयान खातीर आज गोल्ड मेडल हाडटा. आमकांय स्वप्न आसा की ह्याच भुरग्यान जो 2036 जो आमचो ऑलिंपिक जावपाचो आसा most probably India is going to bid and definitely will be successful in bidding this Olympic. त्या ऑलिंपिकाक आमचे भुरगे गोंयचे भुरगे भारताच्या टिमीक खेळून ते ऑलिंपिक पोडियमाचेर पावचे आनी तांचे फिनिश करून घेवचो असो म्हजें मानस आसा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय सरकाराक जितलो प्रयत्न करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव सदांच प्रयत्नशील आसतलो. 3-day tournament starting today and the finals are going to be on the 30th at 3 p.m. And this is a good thing for the state because the first time we are having such a major tournament out here, and this tournament will have a lot of entries into the state, and we plan to have a lot more major tournaments like this. Doing this tournament here, I've been promoting Mumbai Masters squash as a standalone Masters tournament for the last 3 years. This will be the 4th year for Mumbai. The idea of doing Goa was because of the monsoon 4 months of the year, people don't get a chance to play any sport. And here's one chance, you're coming into an indoor facility and a brilliant facility here which can be utilized for all players of all ages, right from juniors to seniors. Even a football fitness, this can be because you're twisting and turning on the court. There's a lot of angles, a lot of strategy which is used. So this would help, to my mind. And basically, squash promoted here. A lot of children of municipal schools, close schools can come and use the facility here. It's an absolute top-class facility, probably the best in the country. I would say that. We're really inspired by what the sports minister has said.
and we will definitely carry forward all your visions, the government's vision, to create more and more players from Goa. And thank you very much for appointing giving us a chance to appoint the coaches, which is very important for the progress of this game. Once again, Minister, thank you very much. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपय बाळगी. आयएमडीन फुडल्या 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी करून ओलसाणेच्या पद्दतीत बदल जावपाचे संकेत दिल्यात. पावस चडसो हलको आसतलो जाल्यार एकाद्र्या गडगड्याचो पावस आनी खर वारें गळपाची शक्यताय आसा. 1 एप्रिल मेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. शेनवारा आयएमडीन चडसो दीस कुपां दाटपाची आनी पावसाचो अदमास उक्तायला. पावस पडून लेगीत तापमान उष्ण उरतलें. सकाळीं धुकें पडपाचो अदमास आसा, जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडटलो. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन स्थिर उरतलें. फुडल्या 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला, जो ओलसाणेचेर जातलो बदल. गडगड्या सयत पावस आनी खर वारें येवपाची शक्यताय. 1 एप्रिल मेरेन पावस पडपाची शक्यताय. शेनवारा दिसभर पावसा सयत मळबांत कुपां दाटपाची शक्यताय. चडावात आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. सकाळीं धुकें पडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.